खंयचोय सण आयलो की गोंयकार आपली कला सादर करपाची माची कशीच सोडिना. तसोच चवथीच्या दिसांनी 7व्या दिसा जो कुंभारजू हांगासर शांतादुर्गा कुंभारजू एकरीण ह्याच्या ज्या देवस्थानात गणपती पुजता तो गणपती विसर्जनाच्या वेळार जो सांगोड जाता तो गोंयभर बरोच फामाद आसा. तो आयज आमी कवर करपा खातीर कुंभारजू आयिल्ले आसा. थोड्या वेळा भितूनच हो सांगोड सुरवात जालेलो आसा आता. त्या सांगोडाची कांय खिणां तुमच्या मेरेन आमी पावोवपाचो एक ल्हानसो यत्न करतले. हांगाच्या गांवच्या लोकांचो उत्साह आणि ह्या सांगोडाक जी 150 वर्सांची परंपरा आसा ती आता कशी त्यांच्यानी तिगोवन दवरिल्ली आसा. आता फाटली 15 वर्सां जाली हेका एक स्पर्धेचें स्वरूप आयिल्लें आसा. सो हे सगळे कवर करपाचो यत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर तुम्ही पळयत रावात कुंभारजुंवेचो हो सांगोडोत्सव. कुंभारजुंव्या ज्या गल्ली गल्लींतल्यान जी घरां आसा त्या घरांत आमी आतां एक एंट्री मारया आणि त्या घरांतल्या फाटल्या वाटेंतल्यानूच जो सांगोड उत्सव कसो जाता ते कशें पळोवपाचें आसा ते सगळे थंय उमेदीन आपली हाजेरी लायिल्ली आसा त्या गांवांतल्याच लोकांनी. तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवया चलात. भाऊ सांगोडात धांवपाचो आसा कितली वर्सां जाली तुमी सांगोड उत्सव पळयता? आतां खूब आमच्या जाणट्यापणां आमकां खबर ना. आतां खूब वर्सां जाले आमचे जाणटे हाडचे पणजे मेले. ते आमकां आतां कितले ते आमकां जाणट्यान सांगून ना. पिढीची पयलीची. हय तूं पयलींच्यान सांगोड पळयता? हय भुरगो आसतना पयल्या म्हणजे आतां बुद्ध आसा तो कळटा न्हू. हय म्हणजे आतां सांगोड उत्सव जालो तूं वर्सान वर्स पळयता? हय सांगोड करता आमी. तुमी करता सहभागी जाता? हय मरे सकयल पळता तुमच्या लागींच फाटल्यान दिसता. येन मरे हय. सो पयलीं कसो जातालो सांगोड? पयलीं जातालो आतां म्हळ्यार चित्राचे रे. पयलींचे आमचे ते हे आमी सगळे बांदून चिकोल लावन हे नाचताले. तुमीच नाचताले? हय भुरगे धाकटे. हय तुम्ही सहभागी जाल्या पण तुमचे आणि वडील जाले लोक आतां ते ना. ते पिढी पयलींची. आतां कित्याक पिढी बरे बरे कार्य करपाचे. ते ओपन बिपन काय ना. हय बाबा बरें हा थँक्यू भाऊ. कुंभारजुंव्याच्या ह्या आतां वाड्या वयल्या गल्ली गल्ली वयल्यान आमी आतां वतात सांगोड पळोवपाक. हांगासरले घरांतले सगळे लोक जे आसा ते सांगोड पळोवपाक सज्ज जालेले आसा आणि तातूंत हांगासर जे पार्टिसिपंट आसा जे सांगोड उत्सवात भाग घेतले ते सुद्दां आमकां ह्या वाड्याचेर घरांनी अशें आमकां न्हेसता आसतना दिश्टी पडटात. एक नजर मारुया ते कशे न्हेसल्यात ते पळोवपा खातीर. आणि अभय सायडीक जर नजर मारली ह्या घरान जाल्यार एक धाकटूसो जो भुरगो तयार जालेलो आसा. एक तिणें अवतार धारण केलेले आसा. त्याच बरोबर हे जुने कशें घर पळोवपाक सुद्दां बरें दिसता. आणि एक चवथीचे वायब्स हांगासर ह्या पावसान तयार जालेले आसा. पावसान सुद्दां आपली उपस्थिती लावन ह्या सांगोड उत्सवाची जी उमेद आसा ती आनीक वाडयल्ली आसा. आणि हे वातावरण आनीक प्रसन्न केलेले आसा सांगोड उत्सवा खातीर. आता थोड्याच वेळात हो सांगोड उत्सव सुरू जातलो आणि हे सगळे जे कलाकार तयार जालेले आसा सांगोड उत्सवा खातीर ते आपापली भुमिका ह्या सांगोडात बजायतले. चला तर फुडें या आणि एक नजर मारुया ह्या सांगोड उत्सवाचेर. वेगवेगळी रुपां अशी ह्या बालगोपाळांनी धारण केलेली आसा. देव तशेंच दानव अशें तेंच्यांनी एक भुमिका आपली साकारिल्ली आसा. स्प्रे पेंटींग तांचेर केल्लेली आसा आणि बरेचशे अशें तांकां रेखावू अशें काम तांचेर केलेलें आसा कलाकारांनी आर्टिस्टांनी. आणि ते आतां सज्ज जालेले आसा सांगोड उत्सवा खातीर. त्यांचो पोशाख त्यांचो कलर पळयत जाल्यार एक वेगळेच वायब्स हांगासर तयार जालेले आसा. सांगोडाचे दुसरो कलाकार आमकां तांकां न्हेसयता आसतना सुद्दां थंय दिश्टी पडटा. चला तर सांगोड उत्सवाचेर फुडें वचून आनीक नजर मारुया. भाऊ आतां थोड्याच वेळान सांगोड स्टार्ट जावपाचो आसा. सो कशी तयारी जाल्या? तयारी बरी जाल्या. आणि हे तुमच्या घरा फाटल्यानूच ते सगळं सांगोड जाता म्हटल्यार तुमी हांगा रावनूच पळयता? ना आमी सगळे सकयल वचून पळयता न्हू. दर्या देगेक तुमी वांटेकार जाता भितून? हय आमी वाटे ताणूंक बीन आमी वयता. तुमी ताणटात? तुमचे व्हडे आसा? हय आमचे व्हडी आहा. आमचो ग्रुप आहा. आणि ते सगळे भुरगे न्हेसले बीन आतां? हय ते सायडीक थोडे न्हेसले आतां न्हेसता थोडे. आनी एकटो भितून जालेलो आसा न्हेसोन आयल्लो आसा ते तुमी कितें म्हणून जालेले आसा सांगोड? आमी गोंयचे आमचे दायज जे आहा दिवजा जात्रांक न्ही आमी हे करता तेजेर आमी म्हणून सांगोड हे केला. तुमचो सांगोड हांगाच्यान स्टार्ट जाता? हांगारसून स्टार्ट जातलो. म्हणजे देवीचो जसो सांगोड येयलो तेन्ना आमी मागीर ते फेरे मारपाक चालू करता. कित्याक देवीच्या सांगोड आमी पयलीं प्राधान्य दिता त्या खातीर. दिवजांचे हे आतां स्वरूप घेतलें? हय दिवजा. हांगासल्यान एक आतां भितर एक कशी नजर मारून कशें दिसता हांगासल्यान एक दृश्य ते पळोवया सांगोडाचें आमी. हे एक घर आसा हांगासर पारंपारीक घर. जशें ताणें सांगलें की दिवजां म्हटल्यार दिवजांचे हांगासर तेंच्यांनी बोर्ड केलेलो आसा.
आणि सायडीक गोंयूय दाखयलेलें आसा आमचे गोंयचे आमचे सगळे दायज परंपरा हातून सगळी झळकता. आणि हांगासल्यान आमी भायर सरना फुडें हे जे दृश्य आमकां सांगोडाचे दिसतले ते हांगाच्यान दिसता. आणि देवीचो सांगोड जो येता तो थंयच्यान येता तेयी आमकां दृश्य हांगासरल्यान दिसता. आणि हे सगळे लोक जे आसा ते आतां सांगोड उत्सवा खातीर सज्ज जालेले आसा. चला तर आतां फुडें या आणि आनीक एक नजर मारया सांगोड उत्सवाचेर कशा तरेन हो सांगोड आतां जावपाचो आसा तो. कुमारजुव्याच्या सांगोड उत्सवाक आमी आयिल्ले कडेन आमच्या बरोबर आसा हांगासरले कलाकार जे हांगासरचो सांगोड उत्सव व्हडा उमेदीन ते घडोवन हाडटा. ती चित्रां बित्रां करतात त्याच बरोबर तेयी रंगतात. तेच्या पयलीं तेंच्या बरोबर आमी भासाभास करया. कितलीं वर्सां जालीं तुमी हो सांगोड उत्सव करता? आमी करता आतां 10 वर्सां जालीं पूण सांगडाक 100 वर्सां जालीं हांगा या. आमी आतां भुरगेच करता थोडेच करता पूण 10 वर्सां जालीं आमी शेकडो वर्सां चलत येयल्ली चलत आसा परंपरा पयलींसून. तुमी चालू दवरला? हय चालू दवरले आमी सगळे कुमारचे भुरगे एक जाण करताय सगळे करता माहिती. आणि आर्टिस्ट कोण तुमच्या मदले? आमीच भुरगे आमी ते करता भुरगे धाकटे भुरगे. आणि तू एक सगळे चित्रां करता म्हणजे आमी सगळे पेंट बीन अशे हे करता. आणि आणि कितें कितें करता तुमी अशें? आमी अशे वाड्यावयले तशे कितें पयलीं हे करता अशे थीम पयलीं डिसायड करून सेम डिसायड करता कितें करपा तो त्या प्रमाणे आमी आमचे भुरगे आहा न्हू आमचे भुरगे आहा ते बारीक तांकां आमी तशे कलर करता. तो राक्षस थोड्यांक देव करता तांकां मागीर कलरींग घालता मागीर माळा हे सगळे तेजे सिस्टमॅटीक रंगयता. आणि कलर हेंकां मातशें आमचे पेंट आहा पळय आमचे दिसता पळय न्हू आमचे हेंकां आमी कलर बीन करता बरो हाडून. मागीर ढोल वाजोवपी आमचे मनीस सेपरेट आहा ते बीन सगळे आहा. आतां आमचो कलर गेलो हे पावस पडोन हे मारला तो. पावसा खातीर तुमी कितें पूर्व योजना उपाय योजना? ना तशें कांय ना तशें कांय करिना आमी. हे मेन एक्चुअली देवतेचो सांगोड आमचो. एक्चुअली तुम्ही आयकला मेन देवतेचो सांगोड म्हणून आसता आमचो. देवतेचो हेतून आमचो हे आसता मेन हे आसता एक मेन हे थंय आसतलो थंयच्यान सोहळे स्टार्ट जातले. थंय सगळे देवळाचे अध्यक्ष बाकीचे लोक भरपूर कोण मेन हे आहा ते आसता. आणि ते मागीर थंय देवते आमचे हे दवरता देव ना आमचे ते गणपती दवरता मेन गणपती आसता देवते तो दवरता. आणि तो मागीर एक 7 राउंड जाता की लास्ट राउंडाक ते विसर्जन बीन करता तशें आसता ते. इतल्यो होडयो कित्याक? इतले व्हडे सगळे आमचे वाडे खूप आहा न्हू प्रत्येक वाड्यावेले डिफरंट आपल्याचे कलाकार हे साजरे करता. तशें वयले गणपती बीन तितून आवडता ना वाड्यावेले गणपती ना हे फक्त देवतेचो मेन तो देवतेचा गणपती देवीचो आसता गणपती एक माशेलांत. आपल्या खोशेन बीन मागीर कोण अशें ह्या व्हड्यातल्यान पायता गणपती? तशें काय ना ते कोणी पायला आता तशें काय ना तशें बंधन कोणाचें ना कोणाक जालो उमेदीन पावपाक शकता. तुमी न्हेसता? हय आमी वचून न्हेसोन आतां येतले आमकां टायम लागता मातशें आमकां बेगीन हे कर आमकां न्हेसोन परत येवंक जाय हांगा. तुमी न्हेसले काय आतां तुमकां आमी पळयता ह्या व्हड्याचेर कशें तुमी. बरें थँक्यू. सांगोड उत्सवात जे कलाकार पार्टिसिपेट जावपाचे आसा ते कशा तरेन न्हेसतात कशा तरेन तांकां कलर करतात हे हांगासर सद्या चालू आसा. पळोवया झुजा पावण्याचेर काम चालू आसा. कॉम्प्रेसराचेर स्प्रे पेंटिंग चालू आसा एका सायडीन जाल्यार दुसऱ्या सायडीन ताका ब्रशान कलर करतात. हे सगळे जे तरणाटे भुरगे आसात ते आतां सांगोड उत्सवात सहभागी जातले. फुडें जर पळयशात जाल्यार स्प्रे पेंटिंग तांकां कशा तरेन करतात कलाकार तेही पळोवपाक मेळटा. म्हणजे अगदी त्यांच्या हातार सगळे हे रंग काम बसलेले आसा. स्पिडीन तेंचें काम करप चालू आसा कारण की कांय खिणा भितूनच आतां हो सांगोड उत्सव सुरू जातलो. सांगोड उत्सवाच्या पयली जी तयारी आसा ती झुजा पावण्याचेर चालू आसा. पूर्व तयारी हाका सांगोडाची म्हणूं येता. सामकें स्पिडीन हांकां न्हेसप चालू आसा आणि त्या आर्टिस्टांच्या हातीर हे सगळे काम बशिल्ले आसा. तांकां शेडिंग दिवपाचें सद्या काम चालू आसा. वेगवेगळे अवतार तांच्यांनी धारण केलेले आसा आणि खूब बऱ्या तरेन तांकां सद्या न्हेसप चालू आसा. हांगा सामको तेंचो एक वेगवेगळे कलाकार हितून जे आतां वेशभुशेत जे सहभागी जावपाचे आसा व्हडा संख्येन ते एकठांय जालेले आसा. सगळे वाड्या वयले भुरगे एकदम मग्न जावन तांकां न्हेसोवपाचें काम चालू आसा. आणि सामके स्पिडीन तेंचे ब्रश चलोवप कशें तुमी चालू आसा ते पळोवपाक शकता. एकदां हातीर तेंचें काम बसलेलें आसा कारण कांय खिणा भितूनच आतां हो सांगोड स्टार्ट जावपाचो आसा. हे सगळे भुरगे जे आतां न्हेसतात ते आतां सांगोडान ज्यो होडयो आसतल्यो तांचेर हे विराजमान जालेले आमकां पळोवपाक मेळटले. आणि जी तांकां वेगवेगळी कथेनुसार तेंची जी तेंच्यांनी काणी आत्मसात केलेली आसतली
ह्या पार्टिसिपंट्सांनी ते निभयतले आणि त्या प्रकारे ते आपली जी कलाकृती आसा ते सादर करतले. अशा तरेन सांगोडाची ही पूर्व तयारी झुजा पावण्याचेर चालू आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळ्या पौराणीक कथेनुसार ते सगळे तयार झालेले आसा आणि त्यानुसार ते आपले जी कितें एक्टींग त्या सांगोड्याचेर करपाचें आसा ते करतले. तांचो अभिनव त्या माध्यमांतल्यान थंय दिसतलो, त्याच्या खातीर ते सज्ज झालेले आसात. काकी हे तुमचें घर हे आमचें घर आणि हे सगळे भुरगे तुमगेर न्हेसतात? आमचेच वर्सान वर्स आमचेच हांगर हे सगळे आमचेच भुरगे. आणि तू पयलींच्यान पळयता हे सगळे सगळे हय. तू खंयची? हांव हांगची त्या घरांची लग्न जावच्या पयलीं खंयची? कामुल्याची. हे म्हाजे आवयले दिल्ले कामुल्ये म्हाका. हे आवयले घर तुमचे, तुम्ही दर वर्सा येता? हय. आणि हे वातावरण जे चवथीच्या 7व्या दिसाचे पळोवन तुमकां कशें दिसता? अशें बरें पावसा खातीर मातशें हें केलें म्हणजे अशें बरें सगळे आमचे भुरगे बरें पूर्व हय. आणि तुम्ही मागीर तांकां कितें चाव पाणी बीन दिता? हय चाव दिता. काल मेकअप केला तेन्ना चाव दिली भाजी कितें कितें दिता तांकां बाटल्यो. आयच्या दिसात गडबडी? हय आयचो दीस मागीर ना मागीर व्हेलात मागीर दिवाळी सद्या गोंधळ कसो? बाबा येलो म्हणजे तर काकीन आपलो अनुभव सांगलो कशा तरेन ह्या भुरग्यांक ती सहकार्य करता, चाव पाणी दिवपाक. हे तेंचेच घर आणि हांगासर सगळे जमल्या भुरगे. हे आतां सगळे भुरगे सांगोड्या खातीर सज्ज झालेले आसा. तुवें खंयचो अवतार घेतला तुवें आतां? खंयचो अवतार? आम्ही राक्षस झालेले आसा. आणि कितें डायलॉग बीन आहा तुमकां? किती कडेन ना डायलॉग बी तशें काय कितें तुमी सांगोड्या खातीर वचून कितें करतले ते? आम्ही थंय वचून आतां एक्टींग करतले. कशी एक्ट म्हणल्यार आमकां तो सांगतलो आमचो सुभा म्हणा तो हो भुरगो तो सांगतलो आमकां कशें कितें करते डायरेक्शन दितलो. अजून तुमकां कितें थंय करप ते ठरलेलें ना? अजून तशें काय ना. म्हटले थोडे राक्षस जाल्या, थोडे सोरोप जाल्या, थोडे देव जाल्या, थोडे सोरपांचे भुरगे आल्या. खूप तरेचे ऑन द स्पॉट तुमकां तयार केलेले अचानक सगळं अचानक टायमूच लागना. चितले केले देवले हिशोब काबार सगळे तशें फास्ट आमचे. आणि या पेंटाचो त्रास बीन कसलो? पेंटाचो त्रास बीन कितें? ना काय ना नॉर्मल ते नॅचरल पेंट आहे काय ना टेन्शन ना काय बिंदा. कसलो पेंट मारला तुवें? फॅब्रिक कलर फॅब्रिक आणि डिस्टेंबराचो आणि फॅब्रिक कलर मारता. म्हणजे ते वयतलो रोकडो आतां रोकडो वयता इफेक्ट कांयच ना काय ना पॉवरफुल कलर दर वर्सा तूं न्हेसोवपाचें काम करता? ना हांव पेंटिंगाचें काम करता. अशें हे पळय ब्रशाचें काम हय आज स्प्रे पेंटिंगेचें काम दुसरो भुरगो. म्हणजे हे तुज्या हातार काम बसला? भरला. आणि कितें ह्याच्या व्यतिरिक्त तूं हरशीं खंय पेंटिंग करता? आम्ही ऍक्च्युली भरपूर काम केलं. कलंगूट धर, मडगाव धर, म्हापसा धर, इथून सगळे आम्ही कार्निवल धर, नरकासूर खूप कामां केले आम्ही. हातीर भरले सामके ते बिझी आसात ते काम आपले करपा खातीर. मातसो टायम बिझी आसात ते काम करपा खातीर न्हेसोवपा खातीर. फुडें आणि पळोवया कशा तरेन तयारी चालू आसा ती. सांगोड उत्सव पळोवपाक हांगासर जे सगळे आतां प्रेक्षक सगळे बसलेले आसा तांकां विचारुया ती खंयच्यान येयल्या, सांगोड उत्सव ती कितली वर्सां जाली पळयता आनी सांगोडा बद्दल तांकां कितें दिसता ते तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया. तुमी खंयच्यान आयल्या? हांव कुंभरजुंवेचेंच रावता माशेलान. हो सांगोड हांव लग्ना म्हणजे पयलीं पळयतालें पण लग्न जावन म्हाका सामको खूब इंट्रस्ट येवपाक लागलो. देवीचो सांगोड तो पयलीं देवीची मुर्ती देवीच्या गणपती पळय आसता न्ही ते देवीच्या हितून देवळान आमच्या म्हणजे आमी शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीन ह्या देवळान गणपती पुजता आनी तो गणपती 7व्या दिसा तेजें विसर्जन जाता आनी सांगडा शिवाय तिका तें विसर्जन करपाची पयलींच्यान अनुमती ना. म्हणून सांगोड बरो सजयता म्हणजे पयलीं ते व्हडली होडी आसताली आतां ती व्हडली होडी मेळनात. सो ल्हान पोनेळ घेता तो बरो सजयता तिचेर ती मागीर जी आमची गणपतीची मुर्ती बसयता आनी ती कमिटी आसता आनी बाकीचे लोक आसता ते सगळे बसोवन वाजत गाजत ती माशेलांतल्यान मागीर सांगडाचेर ती बसयता मुर्ती गणपतीची आनी मागीर 7 भोंवतणी तेजे घेतात. हांव एक नर्स रिटायर्ड नर्स. हांव कितें करतालें सांगडाच्या दिसा हांव पयलीं सकाळची ड्युटी घेतालें आनी केन्ना म्हाका घरा कडेन येवन जातालें आनी बेगीन बेगिना न्हेसून एकदां हांव तें सांगोड पळोवपाक वयतालें. म्हाजे एक सोडून आतां सुद्दां लोक आमच्या वाड्यार कोण कोण सर्विसेक आसा ते सुद्दां हाफडे घेवन घरा कडेन येता कित्याक सांगडाच्या उमेदीन. सांगोड जालो म्हणटकीर बरें दिसता आनी तो खंयचो दीस असो कितें आसा म्हणजे आमचे भुरगे तरणाटे आपल्या आपल्या परीन
वेगवेगळी वेशभूषा करून तुका कोण दादले असलेले बाळ जाता खंय कापडां न्हेसता कितें न्हेसता तांकां पळोवपाकूच मजा येता आनी तेंची भुरगीं मागीर म्हणटा अरे डॅडी तूं आत्ता पळय असलो बाबा तूं बाबा न्हू म्हण सांगता तूं बाळ जाली म्हाज्या परी म्हाज्या चल्याचेच सांगता तुमकां तो येदो व्हडलो दिप्पाड मनीस आयज तो कापड न्हेसोवन ताका सगळें कापड न्हेसयला सजयला तेजो पूत तुका विचारता ही आई खंयची दुसरी आई जाली काय विचारता कोण दिवजा जाला तो हय हय पूत तुजो हय 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 तेजीच पायट घेतली आमी पळय हे तुका कोइन्सिडंट कळ्ळें तुवें पुताची मजा घेतली आतां म्हजी घेतली सो ते तुका म्हणजे एक आमचे तुका मैत्रीचे सगळे तुका अनुभव मेळ्ळे आणि खूप बरी तुम्ही आमकां माहिती सांगली सांगोडा बद्दल सुरवात पासून म्हणजे सांगोड उत्सव कसो जाता म्हणजे शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरण आसा तिच्या थंय गणपती पुजता थंयच्यान मागीर तिका गणपतीक विसर्जना खातीरचो हो सांगोड म्हणून बरी तुम्ही माहिती दिली. गणपतीचे विसर्जन करता 7 दीस गणपती पुजता देवळान तो हांगा येवन विसर्जन करता सो मागीर भुरगे फ्लोट्स बीन करता आनी एज अ सेलिब्रेशन टायप पळोवपाक येयले हांगा आमी गोंयची म्हणजे हांगसरली ह्या गांवची आमी ल्हान आसतनाच्यान हो सांगोड पळयत आसा हांव स्पेशली कांबोल्यान हाफ डे घेवन येयला हय हय तुम्ही कितें करता? म्हाजें नांव वैष्णवी हांव दुर्बाट साकून येयला फोण्या हांव हांगा खूब वर्सां जालीं येता म्हाका मज्जा दिसता हें पळोवपाक आनी मेन म्हटल्यार हांगसर ते एक तेंचे ते कितें कितें करता ग्रूप मेळोन सो ते पळोवपाक मजा येता. आतां आमी जर पळयत जाल्यार फुडें सांगोड वचपाक स्टार्ट जालेलो आसा तेजेर जे कोण कोणी वेगवेगळी सोंगां घेतिल्लीं आसा ते तेजेर विराजमान जालेले आसात. अशा तरेन आतां एक होडी जी आसा सांगोडाची ती आतां सांगोडाच्या उत्सवा खातीर सज्ज जालेली आमकां पळोवपाक मेळटा. सांगोडोत्सवाक आमदार राजेश फळदेसायान आपली उपस्थिती लायली त्याचबरोबर व्हडा संख्येन तांच्यांनी जी बक्षिसां दवरलेली ताका लागून स्पर्धकांची उर्बा वाडली. कसो कितें अंदूचो सांगोडोत्सव जालो? एक खरं सांगू म्हणजे आज खूप आनंद व्यक्त करता कारण मोठ्या संख्येन आज सांगोड उत्सवाक आमच्या गणपतीच्या विसर्जनाक देवीचो सांगोड उत्सव म्हणटा आमी देवी शांतादुर्गा कुंभारजुंव त्या उत्सवाक जवळ 25 ते 30 हजार लोक येले आणि सगळ्यांनी व्हडली गोष्ट म्हणजे आमचो जो टुरिझम आमचो पंचायत मिनिस्टर माविन कुदिनोजी तोही हांगा पावलो आज मुकील सोयरो म्हणून माझो मित्र आसलेलो बाब प्रेमीन शेट मयेचो आमदार तोही हांगा त्या निमतान फर्स्ट टाइम ते येयला त्यांच्यानी हे पळयला जे आमचे कितें ट्रेडिशनल आसा जे गोंयचे हे फक्त आमच्या कुंभारजुंवान पळोवंक मेळटा. आख्ख्या गोंयभर जरी तूं गेलो जाल्यार तुका फक्त कुंभारजुंवान दिसतले इतले सुंदर सारखे ऑर्गनायज आमच्या पंचायतीन केल्ले आसा. बाकीचे देवळाचो अध्यक्ष आमचो डॉक्टर शिवाजी शेट यांच्यानी आमचे पळयल्ले आसा. तेणी म्हणजे तोही आसलेलो अध्यक्ष आमचो आसलेलो कारण एकदम सुंदर आमचे पंचायत बाकीचे सरपंच सगळे आसले. आम्ही इतलो ऑर्गनायज त्यांच्यानी बरें केले त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तुम्ही एक पळयला आसतले बारीक सांगोड उत्सव हो गोंयान खंयच जायना इतलो मोठो खंय कितें जाता आसतले प्रोग्राम पण इतलो मोठो जे 25-30 हजार तुवें केन्ना हो एक व्हडलो इव्हेंट जावन आसा आमचो. जे लोक आमचे प्रत्येक जे गांवांतले आसा हे प्रत्येक लोक अशे आमचे देवीक मानता देवी शांतादुर्गा कुंभारजुंवक मानता गणपती बाप्पाक मानता जय श्री प्रभुरामाक मानता. प्रभुरामाचे आमचे जय श्री प्रभुरामाचे हांगासरल्यान सांगोड बांदपाचें काम करता ते आनी आमच्या देवळांतल्यान देवी शांतादुर्गा कुंभारजुंवक देवळांतल्यान आमचो गणपती येता. एक सुंदर वातावरण त्याच बरोबर आपले जे पळय भुरगे आमचे हे आमच्या कुंभारजुंवेचे आसा हे 24 पथकांनी आज भाग घेतलेलो. प्रत्येक जणांनी जे आमचे पळय कितें आसा हे तेंच्यांनी संस्कृती जी आमची टिकून दवरलेली आसा हे तेंच्यांनी सगळ्यांनी दाखयल्लें आसा. एक ब्युटिफूल म्हणलें जाता. हे आमचे फाल्यां तुमी पळयतले हे सगळे जगभर फामाद आसा. सांगोड उत्सव म्हणजे हो जगभर फामाद आसा. आता तुम्ही अशी मागणी केला की हो सांगोड उत्सव इतलो बरो जाता तो राज्य पातळीचेर न वचता तो तेजी सुत्रां जी आसा ती स्थानिकाच्या हातान उरची आणि पॅकेज सरकारा कडेन मेळची अशी कितें मागणी तुमची? हांवें सरकाराक लास्ट टायम म्हटलेलें आसा. हांव आमच्या अध्यक्षा कडेनूय उलयल्लो आसा डॉक्टर शिवाजी शेटा कडेन उलयला बाकीची पंचायत आमकां हो स्टेट फेस्टिवल जाले जाल्यार हो जो अधिकार आसता हो स्थानिका कडेन उरना.
जे कमिटी कडेन उरना तो उरना म्हणजे तितले पुरतीच उरता, बाकीचे ते सगळे PPP मोड तुम्ही आज जाण आसतले त्या पद्दतीन तेंचे पर्यंत पावता. तो आमकां जाल्लो नाका, कारण स्थानिक हे 150 वर्सां पयलीं तेच्या पेक्षा पयलीं सुद्दां आमचे जे पुर्वज आसलेले, जे पुर्वजांक खबर आसले आनी स्थानिकांक हे सारखे तेजे बद्दल चड नॉलेज आहा. बाकीचे जर आमी जर पळय गव्हर्मेंट आमचे नो डावट गव्हर्मेंट आमचे बरें काम करता, गव्हर्मेंट फूल मदत करता, पण हे थोडे जे पळय कार्यक्रम आहा ते आमी गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट तेंचे हँडओव्हर करूंक शकना, कारण ही ती पद्दत पळय आसा ही आमच्या स्थानिकांकच खबर आसा. म्हणून आमकां ते स्टेट पातळीचेर नाका, आमकां एक पॅकेज दिवची बाबा ह्या पॅकेजीक आमकां कितलो खर्च येता. मग आमी तांकां सातत्यान मदत करीत आसा, आमी पंचायतीक मदत करीत आसा, आमी जे आमी भुरग्यांक प्रायजां दिता ती आमी तेंची उर्बा वाडोवपाक लागून तांकां आमी सातत्यान मदत करता. 1-1 लाखाचे फर्स्ट प्रायज दवरता, सेकंड प्रायज आमी 60,000, थर्ड प्रायज आमी 40,000, 3 कॉन्सोलेशन 20 हजारांची दवरता. तर प्रत्येक व्हडें जे भाग घेता तांकां आमी 10-10 हजार म्हणजे ह्या मोठ्या संख्येन लोक आज भायर सरून आपली जी पळय कला आसा, आमची कुमारदोळा ही म्हणटा ती कलाकाराची खाण, त्याच बरोबर आमचो सार्वजनीक गणपती हांगा देखावो आसा, 2 कडे गोळ वाडा आसा, आमचो रामभवन वाडा आसा. ह्याच वाड्यार तुमी वयताना पळयतले हजारांनी लोक, लाखांनी लोक ह्या 21 दिसांच्या भितर हांगा येवन वयता. खरोखरच हांव आमच्या कुमारजुवेचे आमचे अध्यक्ष म्हण बाकीचे पंच तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हे जे आमचे पळय ट्रेडिशनल कितें जे सांगोड उत्सव हा तो असोच उरोंक जावो. देवीची कृपा, सगळ्या शांतादुर्गा कुमारजुवेची कृपा आमच्या सगळ्या गांवाचेर आसता, मतदारसंघाचेर आसता, बाकीच्या सगळ्यांचेर आसता. आनी देवीक आमी खूब मानता आनी गणपती बाप्पाकय आमी भरपूर मानता. आमकां दिसलें सर जशें की पोरूं एक ल्हानसो इन्सिडंट जालो व्हडे पलतडे आनी तेन्ना तुमी देवीक उलो मारलो आनी नवस केले आनी ते नवस तुमी फेडले म्हणून तुमचें विशेष कौतुक जालेलें आसा आयज खूब. त्या बद्दल कशें दिसता? तुम्ही आता उलयले म्हणून आंगान सुद्धा कांटो फुल्लो. जेन्ना लास्ट टायम म्हाज्या समोर दोळ्या फुडल्यानूच एक बारीकसो इन्सिडेंट घडलेलो, पण देवीन आमकां सगळ्यांक राखलो आनी देवीचेर इतलो आमचो प्रेम आनी इतली भावना आसा. प्रत्येक कुमारजुवाच्या कुमारजुवाचेर तेणी देवीन आमच्या एकदम आशिर्वाद दवरलेलो आसा. लास्ट टायम जेन्ना गणपती आमी जेन्ना पायलो, म्हणजे आमचो देवीचो गणपती सांगडाचो पायलो, तेच्या उपरांत लोक सगळे तडी घेवपाक लागले, म्हणजे हांगाच येवपाक लागले. जेन्ना देंवपाक लागलो तेन्ना मातशी गडबड गेली, मातशें बेगीन देवया, फुडें येयले आनी व्हडे बॅलन्स जाले. व्हडे बॅलन्स जाल्ल्या कारणान ते परते पडल्या कारणान थोडे लोक उदकान पडले. पण देवीची इतलो आशिर्वाद आसा, गणपती बाप्पाचो आसा, श्री प्रभुरामाचो आसा की कोणाकच कितें जालें ना. तेन्नाच हांगा आंग सारकें शिरशिल्लें. आमचो PI सतीश पडवळकर तो आपल्या ड्रेसान सुद्दां उडी मारून थंय गेलो, कारण आमकां तितले व्हडले पेंवपाक येना. तो व्हडलो बरो स्विमर, तेणी पेयले. बाकीचेय लोक थोडे धांवन गेले आनी सगळ्यांक सुखरूप म्हणटा पळय तशें वयर काडले. थोडे हांगासरले पेंवपी लोक आसलेले, पण थोडे जाणटे बी आसलेले आमच्या देवीच्या व्हड्याचेर गणपती बाप्पा बरोबर. तेन्ना ते कशें जालें, थोड्यांक तितलो जाणटे जाल्ल्या कारणान इतले एक्सपिरियन्स ना, म्हणून हे बाकीच्यांनी वचून सगळ्यांक वयर काडलो. आमी तेंची विचारपूस केली. तेन्नाच हांवें देवीक हांगासानूच उरलो म्हणलें ह्याच स्टेजीर हांगासान की देवी सगळ्यांची तूं राखण कर. हांव तुका फुडल्या वर्साक जे सांगोड आयज येता ह्याच सांगडाक तुका हांव एक मुकुट दितलो आनी हार दितलो. ते आयज आमी वचोन देवीच्या चरणांक आमी आमचे अध्यक्ष बाकीचे सगळे आमचे गांवचे लोक वचोन आमी अर्पण केल्लो आसा. तेच्या बद्दल आमी सगळे जाण खूब म्हणजे आनंदीत आसा आयज. तुमचे खूप खूप कौतुक सर. खरें म्हटल्यार अशे प्रत्येक मतदारसंघात जर बारीक बारीक इव्हेंट जाता आसा, जर आमदार तितून जर आपले योगदान दिवन अशी व्हडली जर बक्षिसां दित आसात जाल्यार निश्चित त्या इव्हेंटाक एक व्हडलें स्वरूप येव येता. जशें की आमदार राजेश फळदेसायन आपल्या ह्या सांगोड उत्सवाक आपली जे योगदान दिवन हो सांगोड उत्सव फुलयल्लो आसा. आमच्या बरोबर आसा शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीण ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष. तांच्या कडेन आमी सांगोडोत्सवाची ही महती जाणून घेवया. कसो कितें सांगोडोत्सव तुमी मनयता आनी अंदूचो सांगोडोत्सव कसो जाता? ही परंपरा जी आसा ही 150 वर्सां जुनी ही सांगोडोत्सव करपाची. श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीण देवीचो हो सांगोडोत्सव ही जाली कशी, प्रथा सुरू जाली कशी, तर जुन्या काळान 150 वर्सां फाटीं जे एक पॅन्डेमीक जाल्लें, महामारी सुरू जाल्ली, अशा जशी आता कोरोना महामारी जाल्ली तशी त्या वेळान एक महामारी सुरू जाली, जेणे करून जे कुंभारजुव्यान जाती जमाती ज्यो रावताल्यो तांकां अन्न मेळना जालें. कारण चारू सायडीनी उदक येवपा वचपाची एकूच वाट म्हटल्यार ती तार. त्या वेळार ब्रिज नासलेलो. सो त्या काळान जे लोक घरा सोडून वचपाक लागले आनी अशा काळान एक वाडये फॅमिली आसलेले जे दर वर्सा तेवूच चतुर्थी मनयताले. कुंभारजुव्यान 3-4 घरां आसलेली ज्यांच्या घरान 1.5 फुटाचो एक तांबडो गणपती आसतालो. तातूंतलो हो एक गणपती. सो तांच्यांनी कितें केलें की जेन्ना असहाय जाल्ले आनी आजार बिजार पसरपाक लागले, तेंच्यांनी देवी कडेन वचून सांगलें, कौल घेतलो की आमी कितें करूं, गणपतीचे पुजनाचें कशें कितें करूं चवथीचें. सो देवीन सांगलें कौलाक की गणपती तुमी देवळान दवरा. सो त्या प्रमाण तो तेंच्यांनी गणपती देवळान दवरलो आनी ती घराक शेण सारून सोडून गेले. तर अशा तरेचो हो गणपती आतां पर्यंत थंय जो स्थायीक जाल्लो
पुजा जाताली 7 दीस आणि ताज्या नंतर तो गणपती पालखेंच्यान हांगा माळसेल तिराचेर हाडटा. माळसेल तिराचेर हाडटकूच ताजे सांगडान भितर आगमन जाता. सांगड म्हटल्यार 2 होडी जे बांदतात ताका सजयतात. 2 होडी बांदल्यार ताका सांगड म्हणटात. सो तितून तो गणपती हाडटात. ताज्या नंतर भोवताड्याक सुरवात जाता. तर असो हो कुंभारजुळेचो फामाद सांगोडोत्सव आमी पळयलो. हांगासर सहभागी जाल्लेल्या कलाकारांची आमी प्रतिक्रिया आयकल्यो. त्याच बरोबर हांगाचे गांवचे जे थळावे आसा तेही सांगोड कसो मनयतात आणि त्यांच्या मनात सांगोडा बद्दल जी कितें भावना आसा, त्यांचे वर्सान वर्स चलत आल्ली त्यांची जी प्रथा आसा त्या बद्दल त्यांच्यांनी उलोवप केले. आमदारान सुद्दां आमकां ह्या सांगोडा उत्सवा बद्दल सांगले. तुमकां हो सांगोड कसो दिसलो हे निश्चित आमकां सांगा. कॅमेरामॅन यश आराडकरा सयत हांव गौरीश पुरो बामणकर. पळयत रावात गोमंतक TV.